उगडास कोर मारये, बो कोनवाले आंकवारी, कोणूय तुका शेरोना गेला आनी तुजो आलाशिरो मागूंक वो तुजी मोजोत सोदूंक तुजे चोरशीं आयला आसतना तुवें ताका सोडलोय म्हूण कोणें खेदींच आयकूंक ना. हें गे तूं विसरूं नाका. ह्याच विस्वासान आंकवारेचे आंकवारी, माये म्हजे, धांवून धांवून तुका शेरोना येता आनी म्हज्या पातकाच्या बारा खाल पिरगोत तुज्या पुता मुखार सोरपोट पडटा. तुजी धूव खऱ्यांनीच हांव जावं कावंडेता आनी म्हज्या दर दिसाच्या जिविताच्या चालींनी जेजू म्हज्या सोडवणदाराचो काळजांतल्यान पातलाव करूंक सोदता. तुज्या मोगाल पुताचे आज्ञे प्रमाणे कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांक भावपणाच्या मोगान वेंगूंक म्हजो आवंडो. तोरी आसतना दुसऱ्याक समजून घेवंक आनी काळजांतल्यान तांकां बोगसूंक म्हाका भोव अवघड लागता म्हूण तूं जाणय. तर ही मोगाची आज्ञा सगळे जोटणायेन सांबाळूंक म्हाका तुजे हुस्को धुवेक धीर दी. दयाल माये, सगल्या म्हज्या ताल्ल्यांनी आनी आकांतांनी म्हाका पाव, भोव करून म्हज्या मरणाच्या वेळार. म्हजी आतांची गरज तुका सांगता, तुज्या काळजान घालता. म्हाका बरें तें जेजू लागीं मागून दी. जेजूचे आनी म्हजे माये, म्हज्या मागण्याची बेपरवा करिनाका, पूण दया करून तें आयकून घे. आमेन.